लोकशाही आगुस्तिनाला तू तकलेन धरू नाका रोहिदास. दोत्तू अप्पान सांगले म्हणटकूच तें फायनल. ह्या खेपे किंग मोमो तू जातलो म्हणजे तूच जातलो. डन. आगोस्तीन मरे नाका आशिल्लें पॉलिटिक्स खेळटा. तेका मरे सगळे आपुणूच आपले सायडीक ओडिल्लें जाय. फुटबॉल कोच, नाटकां, तियात्र, राजकारणां सगळे म्हणजे सगळे. मोठो कोलो राजकर्त्यांक सलाम मारता. दत्तवापाक माज काचरेता. हे खेपेक तेकाच किंग मोमो जावपाक सोदतालो. आमी आयकता आमी व्हडली व्हडली राजकारणां केलीं मरे. पूण हे आनी अमृत्या खंय पावले रे. एलिनाबाई साल्डनाक आपोवपाक गेल्लें आजून पत्तोच ना मरे हेचो. हे आनी कोण मोडल रे. मनशाच्या तकलेत मरे कितें चडलें काय ना तो लागच्या मनशाक मरे वळखना. थोड्यांक मरे पयशांचो मोद मारता. थोड्यांक मरे कांय नासतना मोद मारता. पूण हांव म्हणटा ह्या गोंयनाक अमृत्याक वळखूंक कसलो मोद मारला रे. अरे सायबा हे आमचे अमृते मुगो. कितें आमी वळखूंकच ना. सॉरी, व्हेरी सॉरी मॅडम. अरे हो तुजो ड्रेस पळोवन आमचे सोडूनच दी. पूण ते एलिनाबाई साल्डना तरी तुका वळखलें मुगो सायबिणी. अरे एलिनाबाय ते एलिनाबाय. तेका मरे मनीसपण आसा. हां ते म्हाका रेस्पेदाद करता. फोंडेची नगराध्यक्ष राधिका नायक, निर्मला सावंत, संगीता परब, कुंदा चोडणकर. जाणा गो आमी अमृत्या. पण तुजो ड्रेस सामको आवडलो आमकां. तियात्रांत बी पार्ट केल्यार सगळ्यांक खातलें मुगो तूं. सध्या ते कोंकणी नाटकाचे सर्तीन नाटक बसयता आनी पार्टूय करता. पूण तूं सांगताय पळय तें खरें आं रोहिदास. जर अमृत्यान तियात्रान काम केलें रे जाल्यार तो आमचो कोणें बस्त्यांव, आगुस्तीन, तें रोजी, तें सुकुरीन सगळीं शॉकाद जातलीं. नेक्स्ट इयर वी वॉन्ट अमृत्या इन तियात्र. वी वॉन्ट अमृत्या इन तियात्र. हय. तू किंग मोमो जावपाचो आसा. तुजी ऑर्डर हांव स्विकार करतां. व्हेरी गुड. पूण आतां एक आशेर्दाद अशें कातार जावनी पळोवया. हे खंयच्या वखदार कितें रे. म्हाका तें आतां पाटना. म्हाका लज दिसता. अमृत्या तूं आतां एक्टींग आनी डान्स कर. म्हाज्या मोबायलाचेर मुगो कोंकणी रिकॉर्डिंग आसा. या. वा वा. तुका खरें सांगू अमृत्या गोंय राज्याचो राज सांस्कृतीक पुरस्कार तूं केन्नाय फाव जाईक दिलो, सुरंगाक दिलो, साक्रमंताक दिलो, लुसीक दिलो. आमचे अमृत्याक राज सांस्कृतीक पुरस्कार जायच. केदे व्हडले कलाकार हे. पुरो हा रोहिदास म्हाका फुलोव नाका. आमी मुगो खरें उलयता. तुज्या सारकेल्याक जर राज्य पुरस्कार दिलो न्हू जाल्यार दिताल्याची पत आनीकूय वाडटली. फावता तेका दिवंक जाय. आयज काल मुगो लॉबिंग करता ताका सगळें मेळटा. आमचे दत्तवापाक हें आवडना. आमचो दत्तवापा हें सत्यच घेवन बसला. आयच्या ह्या फटकिरेच्या युगान तत्वांक बित्वांक सद्या कांयच डिमांड ना. कळ्ळें तुका न्हू. पूण म्हाका एक सांग मुर्त्या तुका उशीर कित्याक जालो गो. एलिनाबायन चीफ गेस्ट म्हणून कार्नावालाक प्रायजां दिवपाक येता म्हणून सांगला मुगो. धड धड करून आर्माच्यो गुळयो कश्यो कितें प्रश्न विचारतात रे. आयकात तरी मरे. हांव गेल्ले बसीन. शी सामको वाज हाडलो रे म्हाका. ह्या म्हज्या ड्रेसाक पळोवन ते म्हजी फकाणां मारूंक लागले. आरटीओ खात्यान नवीन कागाळ पद्दत सुरू केलाय मुगो. पेपराचे जायराती खूब येतात. मार SMS कारवाय सुरू. पूण ते बाबा इंग्लिशींतल्यान SMS बी आमकां खंय टायप करूंक येता. हें मात बरोबर आं. आनी फाटल्या दिसांनी ते सिलिंडर मोबायला वयल्यान SMS धाडल्यारूच मेळटाले खंय. हांवें म्हज्या नातवाक सांगून तेजो पोन्नो मोबायल म्हाका घेतलो आनी मागीर हांव तें धाडटालें. आतां तुमी म्हाका तेजेर कागाळ कर म्हणटा. हांवें मरे ते कंडक्टराक येतिश्ट भायरी दिली आनी ताका विचारलें तुका भयण आवय कोण ना काय म्हणून. बेस्टच केलें. मागीर तो मरे म्हाका वळखूंक ना. म्हाजो आवाज आयकून हांव अमृत्या म्हणून कळना बरोबर भियोन गुळी. म्हाज्या मरे पांयां पडूंक लागलो. दोत्तू आप्पाक सांगू नाका म्हणून लागलो. कापास जात तुजी. हय रे अशेंच. हय अशेंच करूंक जाय. कोणाची कपासतात रे. आगोस्तिनाची काय आनी कोणाची. अरे आमच्या अमृत्याची. अमृत्याची. हां अरे मागीर हांव वळखुपाक विसरलो मरे. अरे आमचेय थंय जालें. अरे अमृते इज द क्वीन ऑफ दीस कार्नावाल मरे. आय से दीस आणि यू आर द किंग मोमो रोहिदास. आगोस्तीन मरे फोण्ण घालूंक सोदतालो. आगोस्तीन कोण.
तो मुगो ह्या कदेलाची त्या कदेलाची आशा धरता मुगो आनी पॉलिटिकल मायलेज घेवंक सोदता. फक्त कितें काळजान बरो मनीस हा ताका लागून हांवें ताका लागीं धरला. कितें तें सोडून दिया. म्हाका एक सांग, रोहिदास, तुका तूं आतां किंग मोमो जातलो म्हणून कशें दिसता? हे सगळे तुमचे उपकार दत्तो बाप्पा. ह्या संवसारात खूब पार्ट केलो. शिवाजीचो केलो, संभाजीचो केलो, औरंगजेबाचोय केलो. तोमाजीन आवरीन बाबान म्हाका तियात्रांत सुद्दां पार्ट दिलो. हांव सरपंच जालो ना, पूण 5 मात जालो. एकच उमेद आशिल्ली, किंग मोमो जावपाची. ती उमेद तुमी पुरी केली. आतां टीव्ही चॅनलां खूब जाल्या न्हू दत्तो बाप्पा. अरे फुडन तर इंटरनेटाचेर जगभर गोंयकार पळयतात. म्हणटकूच चान्स मेळटकूच घोस्त घेवपाक जालां कितें? अरे पूण तुका रे कित्याक नसाय गोंयना? हा सांग, कितें म्हणटालो तूं? रोहिदास मरे ओल्लेंतूय धरना आनी सुपांतूय धरना. दत्तो बाप्पा, हे सगळे तुजे उपकार. अरे पांयां बी कित्याक पडपाक जाय रे? दत्तो बाप्पा, हांव कितें मेसेज दिवं? हो सगळें दत्तो बाप्पाकूच विचारून करतलो काय कितें रे? अरे केजरीवाल कसो मतदारांक विचारून करतालो. धाडात SMS, धाडात ईमेल. राजिनामो दितना तेणी लोकांक कांय विचारूंक ना मरे. ओगी राव रे गोंयना, दत्तू आप्पाचो तरी रेस्पेद दवर मरे. अरे तूं मरे सादो संदेश दी. व्हडलें कांय ना, सदचो संदेश आसतलोच. गोंयकाराक खाया पिया मजा करा हें आसुनीच. पूण मरे लोकांक सांग मस्ती करूं नाका म्हणून. फाटले फावट मरे पोरूच्या कार्नावालाक म्हाज्या एका मरे सोयऱ्याच्या भुरग्याच्या पांयार गाडी हाडून कोणें मारली. तो थंयच पांय मोडलो ताजो. वर्सभर ताणें कास्तीक काडली. म्हणटून असल्यो मस्त्यो करूं नाका म्हणून एक संदेश लोकांक दी. आनीक कांय ना. दत्तो बाप्पा, ताका इल्लें भाशण दी पळया. कितें जाणां मरे, आतां व्हडलें इलेक्शन जावपाचें आसा लोकसभेचें. म्हणजे आमची डेमोक्रेसी कितें आसा पळय ती लोकांक जर दाखोवन दितले जाल्यार मरे सगळ्यांनी मतदान करप गरजेचें आसा. अरे मतदान हो प्रत्येकाचो पवित्र हक्क आनी आमकां तो संविधानान दिला हें लोकांक पटोवन दिवंक जाय तुवें. आनी दत्तो बाप्पा, जर कोणूच उमेदवार नाका जाल्यार? गोंयना मदीं उलोवं नाका रे. तुका दुसरो पर्याय दिल्लो आसा मरे. नॉन ऑफ दी अबाव म्हणून बटन दिल्लो आहा तो दामपाचो. पूण मरे प्रत्येकान मतदानान वचपाकूच जाय. तेन्नाच लोकशायेचें हेल्थ म्हणटा पळय तें बरें उरतलें. तुमी हांगा येवपाक ओदळ आसले, मागीर इतलो वेळ कित्याक जालो? अरे ओदो दनपारां मरे अकस्मात म्हाका ते फुटबॉल मॅचीचें उक्तावण करपाक आपयलो. आमचोच गांव न्हू, ना कशें म्हणटलो म्हणून गेलो. हांवें रोखडेंच रफी गावर मेमोरियल टोर्नामेंटाचे उद्घाटन करतले आनी ह्या टोर्नामेंटाचे बॉलार शूट मारून गोंयचे फामाद लोकशाय हाय हाय प्रेमीचे दत्तू आप्पा. हे दत्तू आप्पा जावन आसा आदर्श युवक संघाचे फाउंडर मेंबर. दोन्ही टीव्हीच्या खेळगडे कडेन मागता बेगीनूच नेसन ग्राउंडा भितर सरपाक. खेळान मनशाची भलायकी सुदारता. सावंड मायंड इन सावंड बॉडी अशी म्हण आसा. आनी जेन्ना हे अशे भुरग्यांचे खेळ जाता तेन्ना तांची तंदुरुस्ती सुदारता. आनी जेन्ना शरीर तंदुरुस्त आसता तेन्ना तांचे मन, तांचे विचार, तांचो ब्रेन बरो फंक्शन करपाक लागता. सागोवचो हो आदर्श युवक संघ वर्सभर भुरग्यां खातीर तरेतरेच्यो एक्टिविटी करता आनी तांच्या कलेक, तांच्या भितरल्या गुणाक उर्बा दिता. आदर्श युवक संघान ओनूय हो वर्सुकी आपलो फुटबॉल टुर्नामेंट केला. इंटर विलेज म्हणजे आंतरग्राम गोंयभरच्या फुटबॉल टिमींक 16 टिमींक आपोवन तुमी हो फुटबॉल टुर्नामेंट केला त्या बद्दल हांव तुमचें कौतुक करता. कॉम्प्लिमेंट्स टू यू. हांव पळयतां की हो खेळ शेतानूच जाता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हांगा ग्रावंड ना. दोतोर विली हांगाचो आमदार, मंत्री, मुखेलमंत्री सुद्दां जावन गेलो. 17 वर्सां ताणें सत्ता भोगली पूण एक ग्रावंड केलो ना. लोकांनी वाज येवन एक परिवर्तन घडोवन हाडलें पूण फाटलीं 7 वर्सां जालीं परिवर्तनाचो आमदारूय कांयच करूंक पावूंक ना. हाजे फुडें तरी भुरग्यांक बरो ग्रावंड मेळटलो अशी हांव आस्त धरतां. आनी म्हाका आयज हांगा उक्तावणाक आपयला म्हणून आदर्श युवक संघाक देव बरें करूं म्हणटा.
दत्तू आप्पा हांव एक सांगू. एक कित्याक रे, दोन सांग. उलय मरे आता. दत्तू आप्पा पयलोच पळय कार्नावाल जाल्लो पळय तेन्ना खंय मरे तो किंग मोमो बैलगाडयेर बसोन येयल्लो. म्हणटकूच आतां आमी ती याद ताजी दवरपाक आमच्या रोहिदासाकूय बैलगाडयेनूच हाडया मरे. आता गाडो नाका, आता बऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आयल्या आनी तू रोहिदासाची फकाणां मारूं नाका आं गोंयना. तेका अजुनी किंग मोमो जावपाचो दिसता. बरी याद काडली मरे गोंयनान. कसली ती? आगो 1965 तेन्ना मरे पणजे शारान कार्नावाल पयलोच जालो. पणजे शार म्हणजे तेन्ना कितें रे, आतां सगळी वाट लावन उडयल्या. आनी तेन्नाचो किंग मोमो तिमोथ फेर्नांडीस कितें न्हेसून आयल्लो तो, सारको रुबाबदार. कितें दिसतालो जाणा मरे. आनी कसो आयल्लो येतना गोंयना सांगता तसो बैलगाडयेर बसून बेस्ट, सगळें बरें वतालें. इतल्यान मरे बैल जाले आबूज, कित्याक म्युजीक व्हडल्यान वाजतालें म्हणून. मागीर कितें जालें? रोहिदास तू भियोव नाका रे, तुका बसयना बैलगाडयेन. काय ना रे, तो मागीर बैलाचो धनी आशिल्लो पळय, ताणें येवन ताका मायेन सासपिलो, फापशिलो, बरी माया केली ताची. आनी तो मरे बैल शांत जालो. 1966 परतोय तिमोथ फेर्नांडीस किंग मोमो. पूण हे फावट मरे तो जिपीन बसून आयलो, उक्ती जीप. दत्तू अप्पाक मात खूब गजाली खबर आसा. तकलेन फेन आमचो दत्तू आप्पा. हय तर. म्हाका मरे सगळें याद आसता, बरें तशेंच वायट. तुम्ही एक पुस्तक बरोवपाय दत्तू अप्पा. नाका नाका रे बाबा. कित्याक रे? दत्तू अप्पा बरय तू एक पुस्तक. आगो नाका गो बाय. अरे ह्यो यादी आनी जर थोड्यो गजाली कोंकणीन बरयल्यो जाल्यार रोमीन काय देवनागरीन हाजेर पयलो वाद जातलो. मराठीन बरयले कोंकणीवाले बेजार जातले. इंग्लिशीन जर बरय ते संस्कृती रक्षक मंच काय कोण आसा पळय ते म्हाका खेपताले मरे. तुम्ही बेळगांवा परिशदेक गेले न्ही? हय गेल्लो, मातसो विसव मेळ्ळो. हांवें ताजी ताजी भाजी हाडली आनी थोडी आयदनांय हाडल्या. अरे कला अकादमीन पुस्तकांचो पावस पडलो. गेल्ले मरे तुमी? गेल्लो रे. 1-2-2.5 हजाराची थोडी पुस्तकां घेतली. मनशान मरे वाचपाक जाय. 150 स्टॉलां आशिल्लीं दिसता. अशें तुका कोणें सांगलें तर? पेपराचेर जायरात येयली ती. रोहिदास हांवें मरे स्टॉल्स मेजले ना, पूण पुस्तकां घेतली. विवा कार्निवाल! विवा कार्निवाल! विवा कार्निवाल! विवा कार्निवाल! विवा कार्निवाल! तुझे रोहिदास मरे भाशण मात बरें जावन या. विवा कार्निवाल! विवा कार्निवाल! लोकशाय रे बाबा लोकशाय.